16 वर्साचो दिंडी उत्सव जो आसा तो दिंडी उत्सव मडगांवकारांचे सगळ्यांचे व्हडलें दायज. जशें आमी शिरगांवची जात्रा अशी म्हणटात, जशें आमी डिचोलेचो वीरभद्र म्हणटात किंवा घोडेमोडणी आसतली किंवा बाकी कितें आसतलें अशें जशें म्हणटात, तशें मडगांवकारांचें कितें जांबावलेचें कितें गुलाल तसो मडगांवकारांची दिंडी. ह्या दिंडेक एक बरें चैतन्य येवपाक लागून आमी दामबाबाले घोडे ही सांस्कृतीक संघटना जी आसा आमची तुमची आमची तेणें आकाशकंदील स्पर्धा पयलीं करताले आनी मागीर दिंडी बद्दल स्पर्धा करपाक सुरू केली. दिंडी जाका मागीर दिंडेचो हें येवचो फील येवचो आनी वेगळीवेगळी पथकां आसा जी तातूंत भितर भाग घेवन ते दिंडीची शोभा आनी वाडयताले. आनी त्या तरेन एक दिंडी ही हरिमंदिरा कडल्यान सुरू जावन ती स्टेट बँके कडेन येता आनी थंय रिंगण जाता आनी त्या रिंगणांत ते आपले परफॉर्मन्स करतात. म्हाका दिसता ह्या वर्सा तातूंत भितर आनी एक खुशीची गजाल आसा ती म्हणटा ती दिंडी ही गोंया सरकारान सरकारमान्य ही दिंडी उत्सव केल्लो आसा. हो आतां सरकाराचो राज्य महोत्सव जाल्लो आसा आनी म्हणून राज्य महोत्सवा खातीर दिंडी आमी आनी इल्ली नेटान फोलोवची, लोक आनी इल्ले येतले, आनी इल्ले पार्टिसिपंट जावचे, त्या खातीर वेगवेगळे नवीन तातूंत भितर संकल्पना नवीन नवीन ह्या तातूंत भर घालपाक आसा. अशे 2 प्रोग्राम वेगवेगळ्या जाग्यांनी जाता. तरुणाईचो तर तातूंत भितर सामको भडयमार सामको म्हणजे अशें ह्या सनातनी इतले वर्स चालू आशिल्ले अभंगाच्या हातूंत भितर यंगर जनरेशन यूथ जनरेशन आसा तें भितर सरून तो प्रोग्राम भितर आनी वांटेकार जाता. आमकां मडगांवकारांक पळोवपा खातीर तो प्रोग्राम 1 तारखेक मल्टीपर्पज ग्रावंडाचेर जातलो. 1 तारखेक मल्टीपर्पज ग्रावंडाचेर सांजचे 7 वरांचेर तुमी सगळ्यांनी एकमेकाक सांगून आपल्या हाजेर पोस्ट दवरून पोस्ट स्टेटस आनी कितें हें करून एकमेकाक सयऱ्यांक बी दिंडी तर तो प्रोग्राम पळोवपाक मुद्दम येवचे. त्या दिसा लोकांचो पावस ते पडपाक जाय, तो पावस येवपा ना. लोकांचो पावस आसपाक जाय. जाणका जांकां मडगांवकारांक दिंडी एक सुंदर प्रोग्राम जशें आमी पयलीं दिलीप म्हाका परत परत म्हणटा मनोहर गुरगारी ते सांगता की आमी एकदां रवींद्र भवनान एक बरे कार्यावळ आनी बरे प्रोग्रामाची सारकी मांदियाळी दीत आसा तेन्ना आनी आतांय तशें हो एक प्रोग्राम हांगसर ना तो थंय आसा, थंय पळोवपाक तुमी येवपाची. आनी ही दिंडी जी आसा ती दिंडी सक्सेसफूल करपा लागून सगळ्यांनी वांटेकार जावचें.